आज सालिगांव पर्रा रोड जो रोड सामको फेमस तुमी ह्या रोडांच्यान सदांच पळयता आसतले दोन्ही वाटेंतल्यान बरो एक सैमीक रोड बरें माड आसा दोन्ही शेतां आसा हिरवीगार आनी हो रोड हॉट मिक्सिंग करचो असो डिमांड आशिल्लो खूब वर्सां जालीं आनी एवरी मनसुनाक हांगा त्रास जाताले उदक भरताले सो दोन्ही आमी सोल्युशन काडलेलें आसा जेन्ना क्रॉस ड्रेन आसा क्रॉस ड्रेनीक आमी मेटल ह्या फावटी धाकणी जी म्हणटा आमी स्लॅब्स असले ते काडून शिमिटाचे कित्याक उदक चोक जातालें उदक सायडीन वचनाशिल्लें ताका लागून ड्रेनीचेर आमी स्पेशल फॅब्रिकेटेड म्हणजे मेटल हे घातलेलें आसा स्लॅब आनी ताका लागून उदक बऱ्या तरेन क्रॉस ड्रेनींतल्यान भायर वचचें आनी रोड सुरळीतपणेन हॉट मिक्सिंग जावचो हेज्या आयज आमी कमेन्समेंट केलेलें आसा एक लॉंग पेंडींग डिमांड हांवें सांगलेलो तसो पावसा पयलीं करून दिता तो पावसा पयलीं आयज आमी सुरवात करून बाय इवनिंग हो रोड कंप्लीट जातलो हेजो कॉस्ट जवळ जवळ 3 करोड रुपया आसा आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम कामां आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडून आयिल्लीं आसा जी कामां उरल्या जे रोड उरल्या हांव ट्राय करता बिफोर मनसून करपाक जे उरले बाय एनी चान्स कित्याक डांबरूय म्हारग जाला आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक हेजो भरपूर म्हणजे परिणाम जाला प्रभाव पडलेलो आसा तेंचें कॉस्टिंग जें आसा तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान टेंडर जो मेळटा आनी कामाचे कॉस्ट हे कामाचे कॉस्ट आसा ते तेजे हेज्याकून टेंडराकून सुबेज वता सो तें आमी समजून घेवपाक जाय सो जाता तितले कॉन्ट्रॅक्टर आमचे कडेन कॉपरेट करता आनी कामां जाता तितली तें कंप्लीट करूंक ट्राय करता सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमी तांकां अंडरस्टँड करून घेवपाची गरज आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पंचायतीक म्हज्या सरपंचाक आनी म्हजे पुराय भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा म्हजे सपोर्टर्स जे आसा म्हजे वेल विशर जे आसा तेंच्या कंटिन्युअस सपोर्टाक लागून ही सगळी कामां फुडें वता म्हजी सालिगांव पंचायत जी कंटिन्युअसली कामां जी आसा ही फॉलोअप करता थोड्या दिसांनी तुमकां पंचायत घर हांगा नवें बांदपाचें फावंडेशन स्टोन तुमकां पळोवपाक मेळटलो दिपकान सांगलां तशें गव्हर्मेंट स्कूल जें आसा ते गव्हर्मेंट स्कूल हेजे उदक उक्तावण जातलें बेगींतले बेगीन फावंडेशन स्टोन घातलें आनी नव्यो बिल्डिंग्यो आमकां म्हायती दिवसाच्या चर्चीच्या फुडल्यान एक नव्यो 2 बिल्डिंग्यो आमकां पळोवपाक मेळटलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सालिगांवच्या रहिवासी जे आसा हांकां भरपूर फायदो जातलो जावं ती पंचायत आसूं जावं ते गव्हर्मेंट स्कूल आसूं सो हेका लागून हांव सगळ्यांक म्हज्या पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा आनी एकदां म्हजे सगळे साथीदार आसा म्हजे सगळे वेल विशर्स तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच सांगल्या तशी दिपकान फुडलीं सुद्दां जी कामां आसा ह्या बऱ्या तरेन सगळीं कामां कंप्लीट जातलीं इंटरनल रोड्स थोडे उरल्या ते सुद्दां बेगींतले बेगीन हांव ट्राय करता कंप्लीट करपाक लागून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या ह्या सालिगांव पर्रा रोडाच्या हॉट मिक्सिंग कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे GTDCचे चेअरमॅन आनी साळगांव मतदारसंघाचे आमदार बाब केदार नायक आमचे हाजीर आसात तशेंच आमचे गांवचे सरपंच लुकास रेमेडियस पंच मेंबर अनिल उत्कर्षा गीता राणे आनी आमच्या ह्या वाठारांतले सगळे ग्रामस्थ तुमकां सगळ्यांक तुमचें सगळें स्वागत करता खूब वर्सां जालीं हो रोड आमचो सालिगांव पर्रा हो पेंडींग आसलो आनी आमदारान आमकां एश्युरन्स दिलें हो रोड आपूण पावसा पयलीं करता त्या प्रमाणे हो रोड पावसा पयलीं स्टार्ट जाता हेज्या पयलीं ह्या रोडाक खूब डिफिकल्टी येयल्यो हो रोड जेन्ना पावस पडटा तेन्ना दोशी वाटेन उदक भरतालें उदक भरून आख्ख्या लोकांचे ट्रॅफिकेक सगळी जाम जाताली आनी तेन्ना आमी सरपंचा कडेन वयताले सरपंच कित्याक सरपंच आमकां फूल कॉपरेट करतालो की तुमी घाला मनशांनी करून दिया म्हणून हांव आनी दुसरो आमचो पंच मेंबर रामदास हे दोगूय लागून ते सगळे उदकाचे वाटो मेकळ्यो करताले आनी प्रत्येक एक गटर आसा ते गटर हे करून आमी करताले तेच्या उपरांत हालींच आमी दोशी वाटेन जे तण येताले ते आमी सरपंच आले लोकांक वचपाक चलपाक त्रास जाता सरपंच मला मनीस घालांनी करून दियात ते आमी सगळे तण सगळे आमी काडून क्लीन केल्ले आमी आनी आयज आमकां बरो एक दीस येयल्लो आसा की ह्या रोडाचे हॉट मिक्सिंग जाता आमच्या आमदारान साळगांवांत न्हू तर गिरी सांगोळडा नेरूल रेस मागूस पिलेन ह्या वाठारांनी सगळे जे आमचे इंटरनल रोड आनी मेन रोड आसा हे सगळे हॉट मिक्स करून उडयल्ले आसा तेका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तेच्या भायर तेणी बाकीचे डेव्हलपमेंट ते नाला आसूं बाकीचे जे आनी कितें डेव्हलपमेंट आसूं ते सगळे आमदारान आमच्या इलेक्शना पयलीं चडशे करून घेतलेले आसा सगळ्यांक हांव एकूच रिक्वेस्ट करता येता त्या 27 जे इलेक्शन आसा तेन्ना सगळ्यांनी आमदारा कडेन रावचें आनी आमदाराक आनी एकदां निवडून हाडपाची आमकां गरज आसा कित्याक जी आमची खुबशीं कामां उरलेलीं आसात ही कामां आमकां सगळीं जाल्ली जायी तेच्या भायर आमचे जे प्रोजेक्ट आमचे सालिगांव सांगचे म्हटल्यार आमचे एक पंचायतीचें काम आमच्या हातीन घेवपाचें आसा आमचे जी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा हेजेंय काम आमच्या हातीन घेवपाचें आसा
ही आमकां जर फुडें जर ही सगळीं कामां आमकां कंप्लीट करतले जाल्यार आमकां 27 आनी एकदां आमदाराक निवडून हाडपाचें आसा. तेच्या भायर जे कितें आमदार आमचे मिडियाक घेवन करता ती चड आनी तुमकां मिडियाकूच चड देव बरें करूं, कित्याक तुमच्या मार्फत हे सगळेचे कामां करतात, ही प्रसिद्धी जातात आनी आमच्या लोकांक कळटा बाबा हे खरे आमदार कामां करता म्हणून. हांव आमदारा कडेन चड आनी चड तुका देव बरें करूं म्हणटा की अशीच तुज्या हातीन आमच्या ह्या लोकांची आनी ह्या मतदारसंघाची सेवा घडची आनी 27 तुजो विजय हो निश्चित आसा. तुमकां चड आनी चड सगळ्यांक देव बरें करूं. सालिगांव म्हापशा रोडा रस्त्याक जे आहा आयज आमच्या आमदारान हे काम सुरू करता म्हण आपणें सांगुल्लें हे काम सुरू केलां आनी ही खूब कामां केल्या ती फस्ट स्टेजीर केन्नाच जावंक ना. ही फर्स्ट टायम जाल्या देखून हे फाटी आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हे फाटी इलेक्शनाक तेजे पयलीं आसतले सगळ्या वाड्यां बरो म्हज्या वाड्यान ताका सालिगांव सुवेज वोट पडटली इतली ताका गॅरंटी आतांच दिता जातलें म्हणून आनी देव बरें करूं.